आमची लढाई म्हणटा ती फक्त की त्या इस्कॉला भितर बरे टीचर आसचे आनी असले फटींग मनीस पळया ताका गव्हर्नमेंटान तो स्पोक्समॅन आसूं फाल्यां तो मिनिस्टर जातलो आनी ताची तयारी आशिल्ली पूण ताका इतलें हें की तो हेका पंच सुद्दां जालो ना पंचाचे इलेक्शनाक रावले 50 वोट 130 वोट पडला ताका आनी दुसरो हेणी उर्फ उमरान खान तो ताणी ताका उडयलो पंच सुद्दां जावपाक दिलो ना लोकांनी पूण तो आपूण हें मानना तो ताजें हें व्हडलें आशिल्लें आपूण MLA जातलो आपूण मिनिस्टर जातलो आनी जितली इस्कॉलाची सर्टिफिकेट तो भट म्हणून जितले डायरेक्टर पळय आयिल्ले तांकां सगळ्यांक आपले फ्रेमां घेवन हें सगळे परमिशनां घेवन ते इस्कॉलांत चलता इस्कॉलाचो हांव एक एक्स चेअरमॅन इस्कॉलाचो एक रुल्स आसा की बाबा कंपल्सरी इस्कॉला भायर ग्राउंड आसचो जाय तुमी एज्युकेटेड तुमकां खबर आसतली तुमी शिकला की बाबा इस्कॉला भितर भायर ग्राउंड आसपाक जाय एक इस्कॉल ना ताजें त्या इस्कॉलाक ग्राउंड आसतो फकले असली सर्टिफिकेट आनी दुसरें म्हणल्यार आमची ती अंजुमन इस्कॉला भितर थंय वॅकन्सी पळय आसा ते हें स्ट्रेंथ आसा आनी त्या प्रमाणे गव्हर्नमेंट पळय हें जॉब दिता ते म्हाका दिसता चड करून 30 टिचर्स जाय पडटले दोन्ही हायर सेकंडरी आनी हें आनी कांय न्हू म्हणल्यार 60-70 स्टाफ आहा ते सगळें घेता आनी लोकांक कितें लोकां कडेन वचून पळय आका कशें हे घेतले तशें कोणाक असो सायन ना म्हाका कितें करूं तेणें म्हाका जॉब दिला तो जॉब दिला म्हणटच तो सायन करता हाका बाबड्याक कांयच खबर ना हो हाजो मशिदीचो इमाम हाका कितें खबर आहा असले थंयच्यान घेता आनी म्हज्या नांवान म्हजेर कंप्लेन अशी घातली तेणी की हांवें खंय कोणा एक दुयेंत मनीस आशिल्लो म्हजो फ्रेंड ताका हांव ताची खबर घेवपाक गेला म्हजेर ताणी कांय ट्राय भरपूर केली आमी दोगी जाण विड्रॉ जावचे जेन्ना आमी जायना मागीर कंप्लेन मॉलिस्टेशन म्हजेर घातली हांवें मॉलिस्ट केला म्हणून आनी तो आतां नवी आनी एक हें केला तेणी तो मनीस मेलो तो मुल्ला म्हणटा तो स्कुलाचो एक हें आशिल्लो आतां पयलीं तो प्रेसान तो सांगता की ही सर्टिफिकेट आपूण कांय करूं ना इतले दीस म्हणटालो फेक सर्टिफिकेट ना आपूण करूं ना तें मुल्लान केला तो बाबडो मेलो आनी तो गेलो तेज्या नांवान आतां हांव हें करता तर हांवें हंबल रिक्वेस्ट गव्हर्नमेंटा कडेन आनी तृणमूल हाजेर तांच्यांनी लक्ष दिवचें नाजाल्यार पार्टीचें नांव बदनाम जाता हांगा ही BJP पार्टी असलें काम करपाक केन्नाच एलाव करपाना पूण हो थंय कितें गुणेला तांकां आनी कितें म्हणटा कंप्लेन जालें ते कंपन्यान येता आनी हांव तांचे कडेन मागता की इन्व्हेस्टमेंट करून ते इस्कॉल ताणें टेक ओवर करचें आनी थंय सारकें सगळें जाग्यार घालून मागीर तुमी दिया आमची इस्कॉल कोणा कडेन दिता ते पूण सद्याक स्टाफ पळय आसा तो सरप्लस स्टाफ 50% सॅलरी फेक वता गरजच ना एक क्लासीन 2 टीचर जाय थंय 3 टीचर आहा मागीर हें कितें हें चल्लां कितें आनी ताजेर कितेंय समज कोणी केलें जाल्यार ताजेर तो कंप्लेन घालता म्हजेर आनी हाजेर कंप्लेनी कितलीशी कंप्लेनी आहा आमी म्हणून ते ताका हें करता दुसरें जाल्यार दुसरो म्हणल्यार म्हजेर ATSा सुद्दां कंप्लेन केलें म्हजेर तें सुद्दां केलें तेणें पूण हांव खंयच हें जालां म्हगेलें हें सत्य आसा आनी हांव तांचे कडेन एक मागता की हाजी इन्क्वायरी जावची आनी इन्क्वायरी रिटायर जज नाल्यार रिटायर IPS ऑफिसर ताका लावन तांणी सगळे इस्कॉलाची इन्क्वायरी करून सगळे जर डॉक्युमेंट काडलें दूध का दूध पानी का पानी हें म्हजो हें आसा इरफान मुल्ला म्हणटा पळय तो चेअरमॅन आसा ते तो चेअरमॅन ना तो कोण आसा तो आसा इस्कॉलाचो हेडमास्टर पूण कितें आहा ताका पावर चेअरमॅना पेक्षा चड तो कारण खंयचें चेअरमॅना पेक्षा चड पावर जावपाक ती आमची मॅनेजमेंट कमिटी पळय आसा तांकां ते डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाची ऑफिस सुद्दां खबर ना खंय आहा ती म्हणजे अशें डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक वयचें पडटा एप्रुवल थंयच्यान हाडचें पडटा वॅकन्सी थंयच्यान हाडची पडटा तर हो तो हुशार न्ही हो थंयच्यान वचून वॅकन्सी क्रिएट करून हाडटालो म्हणून ताका मॅनेजमेंटान पावर दिलो आनी तो पावराचो मिसयूज तांकां कोणाक खबर ना की तो कमिटीचो चेअरमॅन कोण आनी मॅनेजर कोण कितें म्हणटा तें कांयच कोणाकय खबर ना आनी फक्त एज्युकेशन डिपार्टमेंटा आनी दुसरें एक हेडमास्टर म्हणटा ताका वर्किंग पिरियड आसा तेगेलो ते हो दीसभर हो केन्ना इस्कॉलान आसना ताका केन्ना खंयचो एक पिरियड घेना
काय ना हो दिसभर पणजे दुसऱ्याने कामच ना. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, पुलीस स्टेशन सीएमाचे बंगल्यार हांगा हो दीस काडटा. हें हांव म्हणटा तें म्हणनी हें तुमी इन्क्वायरी केली गव्हर्मेंटान तांकां सगळें कळून येतलें. हांव एकूच म्हणटा, हांव म्हणटा म्हणून म्हजेर आनी हांव जर फाल्स म्हणटा जाल्यार म्हाका पनिशमेंट दिया. हांव आसा आनी जे आमी पळय उलयला, हांवें उलयला, कातरान उलयला, ते आमचे कडेन सामके प्रूफ एविडन्स रायट टू इन्फॉर्मेशन कडेन आसा आनी आमकां वंदना रावान आमचे कडेन दिला, पुलिसीन आमकां दिला, ते आमी तुमकां सगळ्यांक दाखयता. बरोबर. देव बरें करून तुमी मातशें आमकां आमी तुमकां व्हडले काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा. तुमी आमकां इतलो टायम दिलो आनी म्हाका सामकें हें आसा की हो मॅटर आमचो तुमी मुखार व्हरतले. तुमचें काम फक्त व्हरपाचें. बरोबर. सारकें आमी कांय चुकून ना.